पिराण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर पेंट कारखान्याक लागिल्ल्या उज्याची चौकशी करपाच्या जिल्लोधिकाऱ्याचे अध्यक्षतेखाला समिती नेमल्या। कांय दिसांनी अहवाल मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। इन्व्हेस्टिगेशन टीम अपॉइंट जाली अंडर द कलेक्टर 5-6 जण मेंबर्स घेतल्या ते रिपोर्ट आपला सबमिट सो आता शिफ्टिंग करया म्हणून मागला कितें तरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर आसा ताजे उपरांत IDC मेंबर आसा हे सगळे जाण आनी तो रिपोर्ट येयल्या उपरांत ताचो सगळ्याचो विचार जातलो तेंच्यांनी मेळ्ळे बाय आनी हे ते हांवें ऑलरेडी WRD आनी हेका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां तेजे बाय क्लिनींग करपाक लायल्या सद्या टायमींग इलेन पंचायत आख्खी येयल्ली कांदोली पंचायत आख्खी येयल्ली टू टेल द चीफ मिनिस्टर that this factory needs to be relocated because this is touching the village, the boundary of Saipe. Within 50 meters the houses are there. So this is the second time असलो व्हडलो उजो लागला। आदी दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान आहले ते कुंडाई थिंगासरूय उजो लागला। So that factory is somehow this thing like a turpentine आसू आनी कसले chemicals आसू ते स्टोरेजान thousands and thousands lakhs of liters स्टोरेजान आसता बेजमेंटान। सो ते केन्नाय उजो लागूंक शकता। वॉटर इज कंटॅमिनेटेड, ऑल वेल्स आर स्पॉइल्ड। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर केल्ले आहा ते येतले सॅम्पल्स व्हरपाक येयल्या थोडे तरी येयल्या सॅम्पल आनीकूय ते कारवाई स्टार्ट करपाचें आहा। आमी रिक्वेस्ट केल्या CMाक ते कंपनीक हाडून एक मिटींग जावची की दे शूड रिलोकेट or do some other this thing industry over there and not this hazardous